बीजेपीन लोकसभेचे 2 आणि पोटवेंचणुकेचे 3 कॅन्डिडेट जाहीर केल्ले आसा। जशी दिल्ली नांवां गेली लोकसभेचे सिंगल नांव गेल्ले नॉर्थ गोवा श्रीपाद नाईक आणि साऊथ गोवा नरेन सावेकर जे सिटींग MP आहा तेंचीच नांवां फायनल जाल्या। पोटवेंचणुकेक मांद्रें दयानंद सोपटेचे काँग्रेसींतल्यान रिजायन जावन थंय वेकन्सी तयार जाली ती तेंकाच मेळटली म्हणून शुअर आसले ती दयानंद सोपटेक टिकेट मेळ्ळ्या। तशीच शिरोडा सुभाष शिरोडकराक मेळ्ळ्या। फक्त एक हे आसले उत्सुकता आसली ती म्हापशेची टिकेटीची। म्हापशें जोसुवाक वयतली जंय फ्रांसीस डिसोजाचे आदले आमदाराचे सुपुत्र आहा तेंकां गाय कावन्सिलर सुधीर कांदोळकराक वयतली। पण आयज तेंच्यानी टिकेट डिक्लेअर केल्या आनी ती फ्रांसिसाचो चेडो जोसुआ डिसोजाक जाहीर केल्या। तिसरे आमी तांकां विचारलें की पणजे पोटवेंचणूक जावपाची आहा, पणजे वेकन्सी जाल्ल्या पर्रीकारा उपरांत, सो ती वेंचणूक आजून जाहीर जावना त्या खातीर तेजे कांय प्रोसेस जाल्लो ना, ते कॅन्डिडेट ठरोवपाचे कांय प्रोसेस जाल्लो ना म्हणून तेंच्यांनी सांगलें।